नमस्कार. सांगता आसात गिरीश बाब केळेकार सकाळच्यान तांची वळख जाल्ली आसा, पूण हांव तांकां एक दोन वेळाच मेळ्ळा आनीक जी वळख म्हाका आसा ती दिता. ते खूब नामनेचे आर्किटेक्ट म्हूण तांणी सांगलें, पूण ताजेय परस म्हजे दृश्टीन व्हड गजाल म्हळ्यार गांधी आश्रमान आपलें बालपण घालयल्लें म्हाका दिसता गोंयान एकाच दुसरेच कोणी अशे तांच्या वयाचे आसत. आणि तातूंतल्यानय तांणी आपली जिवना बद्दलची एक पॉझिटिव्हिटी एंड जॉयफुलनेस दवरल्या. हांव आश्रमान बी गेलें जाल्यार तपस्वी वृत्तीचे जावपाचें. आनी तांकां उलोवपाची एक सैमीक अशी जी धाटणी आसा ती मुलाखत जावं पॅनल डिस्कशनां खूबच योग्य. प्रेझन्स ऑफ मायंड आमी जाका म्हणटा, प्रसंगावधान तशें तांचे कडेन खूब आसा. आनी हांव मागतां तांणी आमकां मदीं मदीं ताजें दर्शन घडोवचें. दिलीप बोरकार म्हणटा कोण वळखना गोंयान अशें हांव म्हणूंक शकना. ताका कोण वळखना इतलें म्हणपाचें. पूण चडशे खेपो रवींद्र बाब केळेकार अशें म्हळे बरोबर एक दोन तीन नांवां आमच्या मनान येतात. त्या एका ताऱ्याचे ते गिरे अशें म्हणून न्हय, तर तांची वाट अनुसरण करपी, तांकां आपल्या दोळ्या मुखार दवरपी. तातूंत भितर दिलीप बोरकार हो म्हजे दृश्टीन एक मदले स्टार. पूनम बुरये कोणाचें प्रतिनिधित्व करता, तर युवा जे लोक आसात, शिक्षणांत आसात. शिक्षक आमकां सदांच हांगा जेन्ना भुरगीं म्हणजे 16 वर्सांची भुरगीं अशें हांव म्हणना, पूण आमचे परस म्हणजे हांगा पळय तरी कळटा तुमकां, जी पळय फुडली पिळगी आसा ताजें प्रतिनिधित्व ती करतात, शिक्षक म्हणूय बी. आनी त्या भायर कितें तरी समाजा खातीर लागणूक आसची म्हणून. म्हणजे तांकां आमी हांगा आपयल्या की एक सदांच साहित्यिकूच कित्याक आपयतात आमी, कोणाचें एक जर आमकां मतां घेवपाक जाय तर तुका रवींद्र बाबा बद्दल कितें दिसलें. कारण ही पिळगी रवींद्र बाब बी हांचे बद्दल आयकून आयिल्ली आनी आतां ती भुरग्यांक शिकयता, कोंकणी शिकयता. म्हणजे तांच्या खांदार आमी हें जूं दवरलां. पूनम बुरये ह्यो तुमच्या ज्ञान मंदिराचें एग्जॅक्ट नांव तूं प्लीज सांग हां मागीर. पूण जाका आमी आमोणकर स्कूल म्हणटात थंय त्यो अध्यापिका म्हणून शिकयताल्यो, खूब लोकप्रिय अश्यो. आनी सद्या CSRT हांगा कार्यरत आसा. रवींद्र केळेकार संघर्ष आणि साधना दोन्ही उतरां इतली भिरांकूळशी की एक म्हणजे साधना म्हणना फुडें कितें तरी उदात्त बी अशेंच आसतलें आनी संघर्श म्हणजे आतां जीव वचपाचो अशें आमकां दिसता. पूण ह्या सत्रांत तुमच्या पालवान आमी बांदूंक सोदतात एक वेगळे तरेचो पूल. गिरीश बाब, तुमीच ओपनिंग बॅट्समॅन म्हूण येवचें पडटलें. बरें आसा. पण साधना आनी संघर्श ही दोन उतरां आसा पळय. जेन्ना हांव रवींद्र बाब साधना आनी संघर्श म्हणटा न्ही, तेन्ना एक भुरगो म्हणून ल्हानसो तुमच्या दोळ्या मुखार एक चित्र येता. थोडें भितर आमकां सांगात पळोवया. रवींद्र बाबा बद्दल ल्हानपण सांगू म्हणजे तांणी ल्हानपणान तांकां सोंपें जालें काय तांकां संघर्श आशिल्लो? संघर्ष असा म्हणजे संघर्षाबद्दल सगळ्यात पयलीं तुमकां आनी एक गोष्ट सांगता जी कदाचित तुवें विचारली ना. हो सदरो हांव रवींद्र बाबालाच घालून आयलां. रवींद्र बाबालो हांगा एकदां सत्कार जाल्लो म्हणून ताजीच घड्याळ घालून हांव हांगा आयलो. नाल्यार हांव सदऱ्या भितर जीन पॅन्टां वापरपी मनीस हांव. पूण रवींद्र बाबालें मुद्दम घालून आयलां तुमकां म्हाका बरें दिसचें म्हणून की हांव रवींद्र बाबाक घेवन परतो थंय पावलो अशें म्हाका दिसपाक. म्हगेलो बापूय ल्हानपणान जाल्लो कुंकळे म्हणटा थंय. कुंकळे म्हणटा तें कारवार बिरवार त्या सायडीन म्हणजे बॉर्डर ऑफ कारवार. तर कुंकळे जाल्लो तेन्ना ताका बापायन नांव चंद्रकांत म्हणून दवरलेलें. हांव सांगता हें अशें दिसता म्हाका सांगचें म्हणून. ताका नांव चंद्रकांत दवरलें आज्यान. ताजो आजो जो आशिल्लो ताणें ताका नांवूच चंद्रकांत दवरलें. आनी एक म्हयन्या भऱ्यान आजो पावलो कलकत्त्याक आनी शांतीनिकेतनान गेलो. शांतीनिकेतनान ताणें रवींद्रनाथ टागोराक सामको फेस टू फेस पळयलो आनी तो इतलो इम्प्रेस जालो की तो परतो आयलो आनी म्हणपाक लागलो हागेलें नांव हाजो परतो हें करुया म्हणून, बारसो करुया आनी तें चंद्रकांत नांव कट आनी ताका रवींद्र नांव दवरप अशें म्हूण ताणें ठरयलें. आनी त्या प्रमाणेच तो त्या हातून गेलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव काय ताच्या सारको विद्वान मनीस न्ही, हांव ताजो चलो. ताज्यो एक दोन चार गोश्टी सांगप हें म्हाका तुमकां योग्य अशें दिसता म्हणून हांव सांगतां. दिवाक शिकतालो. दिवाक ताका इश्कोलान घाल्लो. आजो दिवाक आसतालो दोतोर मेदीक सुरजो. थंय शिकतना हाका गुजराती शाळेंत घालो. एक पुर्तुगेज शाळा आनी एक गुजराती शाळा आशिल्ली. ताका कडल्यान गुजराती शाळेंत गेलो. थंय तो गुजराती शिकलो. गुजराती सादारण तो 7वी स्टँडर्ड पर्यंत शिकला.
रवींद्र बाबाची एक डायरी म्हाका हालींच मेळ्ळ्या जी हांवें वाचल्या आनी तातूंतल्यानच हांव तुमकां थोड्यो एक दोन गोश्टी सांगतलो ताजे बद्दल. आपणाक म्हणपा लागलो इतली गुजरातीन आपूण सगळ्यां कडेन लोकां कडेन गुजराती उलयता आनी शेवटी म्हणपा लागलो आपली परिस्थितीच अशी जाल्ली की म्हाका स्वप्न पडटा तेंच गुजराती भाशेन पडपाक लागलें. म्हणजे आपल्या भाशेचो संबंद ना. जेन्ना बापूय ताका सुटयेन घेवन पिरवाळा परतो आयलो, आमचें पोन्नें घर आसा पिरवाळा, थंय जेन्ना आयलो तेन्ना ताका कळ्ळें की आपूण थंयचो न्ही म्हणून, जरी आपूण थंय गुजराताक रावलो आनी ती गुजराती शिकलो, हांगा येतकर ताका असो शोध लागलो की लोक ताका जे गांवांतले लोक मेळटाले, "आरे तूं राजारामालो चलो, अरे तूं राजारामालो चलो" अशें करून जेन्ना ताका विचारपाक लागले तेन्ना ताका पयली साक्षात्कार कदाचित तेन्नाच जालो आसतलो की ते लोक म्हजे म्हणून, ते न्हय पूण हे लोक म्हजे अशे तरेन तो ह्या हातून म्हणजे इनवॉल्व. पूण तितलो लेखक किंवा हुशार बिशार असलेंय कांय न्हय. एक तुमच्या लक्षान आयलें, ताणी जरी कितेंय सांगलें, आमच्या ह्या सबंद कार्यक्रमाचें नांव कितें? रवींद्र मनोहर दर्शन. तर एडजेक्टीव रवींद्र मनोहराक आनी मनोहर हो रवींद्राक लागचो अशी ताजी फाटली भावना आसा. आनी ताजें आमी दर्शन म्हणजे उतरांनी घडयतात. ताजेर विवेचन आमचे सारके लोक जमता त्या तरेन करतात. ते उणें आसत चड आसत, खरें आसत फट आसत, पूण मनन आनी चिंतन आमी करना, तें तुमी करपाचें. म्हणटच आमी तुमकां फक्त कितें दिसता तें सांगता. हें आयकून म्हाका दिसलें की रवींद्र बाबाचो जो संघर्श आसा तो सामको तांच्या बालपणासून सुरवात जाली. पयली म्हणजे म्हजी भास खंयची हो संघर्श. दुसरो जो तांकां मागीर लक्षान आयलो की म्हजी आयडेंटिटी कितें, हांव डॉक्टर केलेकारकर डिक्रो काय हांव राजारामालो चलो. राजारामालो चलो वॉज सो एन्टायसींग, लागींचें. होच सुद्दां संघर्श आसता आनी हाजे ट्रेसीस मनशाच्या फुडल्या वावरान खंय तरी उरता. दिलीप बाब, तूं खूब रवींद्र बाबाक लागीं आशिल्लो आनी तांच्या संपर्कान सतत रावप तुका आवडलां. तुका चडशा लोकांच्या संपर्कान रावपाक आवडना. आनी ना, ताणें बरयलां म्हूण सांगता, म्हज्या पद्दतीन सांगता. दिलीपा बद्दल उलोवप सोंपें, कारण तो कितें ताका दिसता तें आपल्या बरपान बरयता. सो आमी त्या आदाराचेर ताका विचारूंक शकता. ताणें म्हळां की आपल्याक दर आयतारा वचपाक थंय आवडटालें आनी विनोदान तो म्हणटा की आपल्याक थंय जेवपाक सुद्दां आवडटालें. पूण म्हाका खबर आसा त्या जेवणान एक दुसरे बौद्धीक खावडूय आशिल्ली. पूण सुरवातीक ताका तशें दिसनाशिल्लें रवींद्र बाब मेळ्ळे तेन्ना. ताका दिसतालें आवय वॉट अ टास्क मास्टर, आपूण कितलीं कामां करता रे हांची अशें म्हणून. तें सांग पळोवया, तो संघर्श तुजो आनी तांचो सोदया. संघर्ष आणि साधना. मनशाक कितें साध्य करतलो जाल्यार तें सहज शक्य जायना. ताचे पासून साधना जाय पडटा. रवींद्र बाबाक कोंकणी ही फक्त कोंकणीन भास नाशिल्ली, कोंकणी ही रवींद्र बाबाचें साध्य आशिल्लें. कित्याक कोंकणींतल्यान आपलें राज्य घडोवप आनी कोंकणींतल्यान गोंयकाराचो फुडार सुगूर करप हें साध्य ताका मेळोवपाचें आशिल्लें. आनी गोंयकाराचो जर इतिहास पळयत, कोंकणीचो इतिहास जर पळयत तुमी, तो सहजपणान येवना, तो संघर्शांतल्यान आयला. मराठी भाशेक मराठी भास म्हणून इस्टॅब्लीश जावपा खातीर 700 वर्सां लागलीं आनी कोंकणीक फक्त 60 वर्सां. आनी 60 वर्सां संघर्शांतल्यान जालीं. शणै गोंयबाबान वैचारीक बैठक कोंकणीची घाली, पूण त्या उपरांत जो संघर्श सुरू जालो तो रवींद्र केळेकारा पासून सुरू जालो आनी 1992 तो म्हजे पर्यंत पावत तो सद्या मातसो बंद आसा. तर रवींद्र केळेकारा कडेन किरणबाईन जशें सांगलां पळय, हांव जेन्ना पावलो तेन्ना 18 वर्सांचो आशिल्लो. तेन्ना हांव विद्यार्थी चळवळ गोंयांत सुरू केल्ली हांवें म्हणजे आमी सगळ्यांनी केल्ली, ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन, आनी ताजे खुबशे अचिवमेंट्स आसात. त्या वेळाचेर आमकां एक मार्गदर्शक जाय आशिल्लो म्हजे सारक्या मनशाक. आनी कोण दिश्टी पडटालो कोंकणी चळवळींत भितर सरिल्लो तेन्ना खुबशे लिडर आमचे मुखार आशिल्ले. पूण जण एकल्या मनशाचे कालेत आसता, कालेत जाका म्हणटात पळय. हांव स्वताक आयडेंटिफाय कोणा कडेन करूंक शकता. उदय भेंब्रे आशिल्लो, नागेश करमेली आशिल्लो, अशें मनोहरबाब आशिल्लो. कवी म्हणून हांव मनोहरबाबाक लागीं आशिल्लो, पूण लिडर म्हणून जो हांव मुखार जावंक सोदतां तो कोणा कडेन. उदय भेंब्रो बरीं भाशणां करतालो, बरें करतालो, पूण सॉफ्ट स्पोकन आनी खरायेन लोकांच्या काळजान पावून श्री कृष्णावरी अचूक दिग्दर्शन करपी एक व्यक्ती म्हाका सांपडली ती रवींद्र केळेकार.
आणि 18 वर्सांच्या पिरायेचेर हांव रविंद्र केळेकार हांकां जो दसलो तो रविंद्र केळेकाराच्या निमाण्या वेळा पासून हांव तांचे बरोबर उरलो आणि तातूंतल्यान हांव कितें शिकलो संघर्श हो म्हत्वाचो. रविंद्र केळेकारान केन्नाच नोकरी केली ना, केली ती सादी एकदां केली तशीच. हांवें एक नोकरी धरिल्ली टिचर्स म्हणून. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हांव फक्त लोकांक इन्फॉर्मेशन दितां, एड्युकेशन दिना, नॉलेज दिना, तेन्ना हांव थारायलें ही म्हजें फिल्ड न्ही. पयशे करपाक जर जाय जाल्यार म्हजे कडेन दुसऱ्यो खुबश्यो गजाली आसात. पूण जिवनाचो अर्थ समजून घेवन जिवन जगप कशें आनी जिवन सार्थक कशें करप हें हांव रविंद्र केळेकार कडच्यान समजून घेतलें. आनी आज दिलीप बोरकार हांव जावंक पावलो ताजें फाटलें कारण हांवें रविंद्र केळेकारा कडेन ताच्या सन्निधीन म्हणना हांव ताका सानिध्यान रावून हांवें ते कांय गजाली जोडल्यो आनी ताका लागून हांव कोंकणीक म्हजो थोडो हातभार लावंक शकलो. इतलें हांव रविंद्र केळेकारें संघर्शांतल्यान आनी साधनेंतल्यान जाणून घेवंक पावलो. पळयलां आसतलें आमी तांणी आमकां याद करून दिली की कोंकणीचो जो सामुदायिक संघर्श आसा, सामाजीक संघर्श जो कोंकणीक करचो पडला तो रविंद्र बाबाच्या पिळगे पासून सुरू जाला. पूण ताज्या आदी तो संघर्श एक व्यक्तिगत म्हणजे पेक्षा वैचारीक स्तराचेर शणै बाबा कडेन पासून आशिल्लो. आनी शणै बाबान जें पळय स्वप्न आमकां दिल्लें की कुबा सावन कोची मेरेन कोंकणी भाशीक लोकांनी आपल्या हक्काचें राज्य जोडचें आनी धनीपणान तें चलोवचें, ह्या स्वप्नांतल्यान प्रेरीत जाल्ले शांताराम आमोणकार, रविंद्र बाब केळेकार हेर सगळे हातूंतल्यान तांगेलें तें पळय कोंकणी म्हणटा साध्य हें अधोरेखीत जालें. आनी तातूंतल्यान तांकां प्रेरणा जाली. आनी रविंद्र बाबाची तूं म्हणटा पळय जी कालेत म्हणटा पळय कॉन्स्टिट्युशनली भितरल्यान तांगेलो म्हाका दिसता स्वभावच तसो आशिल्लो की चौगां बरोबर वचून कितें तरी करप आनी एक सैमीक स्वाभावीकपणान एक लिडरशीप घेवप आनी फुडें व्हरप हाची गरज आसता. लिडर इज ऑलवेज सेल्फ ड्रिवन न्ही. आनी ताका लागून आमची पळय जी सामुदायिक जी रस्त्याचेर जावं पब्लिकली जावं एकठांय येवन काम करपाची पुस्तकां तयार करपाची आसूं जावं ती तातूंत भितर त्या संघर्शान ते देंवले. आतां ताणें उलयता आसतना म्हळें की शैक्षणीक ह्या सगळ्या हातूंत रविंद्र बाबाक रस आशिल्लो. रविंद्र बाबान कोंकणीचें शिक्षण कशें आसचें, कोंकणीन शिक्षण कित्याक जाय हाजेर खूब वैचारीक प्रवर्तन केलें, सोंप्या भाशेन लोकां मेरेन पावयलें. आनी म्हाका मुद्दाम परते परते हांगा सांगन दिसता, बाकीच्यांनी सांगलां, रविंद्र बाबाचें एक बरोवपी म्हण यश हें की तांकां सामकी सोंपी सरस्वती वश आशिल्ली. म्हाका गद्य तांचे भशेन केन्नाच बरोवपाक येवचें ना, कितलीय साधना केली. तांचे भितर ते सैमीकपणान आशिल्लें, इल्ली इल्ली वाक्यां घालून आनी हांव बरोवपाक लागलें की ती केदी व्हडली जायत वतात. तो पळय विचारांचो ल्हान ल्हान सांगड घालपाचें आशिल्लें, जेलो गुतिल्ले भशेन आबोल्यांचो, तशें तांगेलें बरोवप आशिल्लें. आनी म्हणून ते सामान्यांतले सामान्य वाचप्या सावन खूब विचार करपी व्हड इंटलेक्च्युअला मेरेन पावले. आनी शिक्षणाचेर तांणी भर दिल्लो. आतां तूं एक शिकोवपी, कोंकणी शिकोवपी, तुका रविंद्र बाब म्हण शिकतना मेळ्ळो काय शिकयतना मेळ्ळो हें सांग पळोवया. भूंय, भास आनी समाज एकठांय हाडपी विश्व कोंकणी केंद्र हांकां परबी भेटयता सुरवेक. तशीच ही गिरेस्त वेदी आनी मानेस्त सगळे म्हजे मुखार बसल्या तांकां म्हजो नमस्कार. हो विशय मांडटा आसतना म्हाका रविंद्रबाब केळेकार केन्ना मेळ्ळो, कोंकणी भाशेची आवड केन्ना निर्माण जाली अशें म्हणलें जाल्यार हांव 9वेक आसतना म्हज्या शाळेंत पयली कोंकणी भास सुरू जाली. काणकोणा 1992 पयले कोंकणी भास हो विशय शिकोवपाक सुरवात जाली. आनी मागीर ताज्या नंतर काणकोणान जे वारे आशिल्ले कोंकणी वटेन तातूंतल्यान म्हाका कोंकणीची आवड जाली. आनी कॉलेजीन मागीर फुडें शिक्षक म्हणून शिकयता आसतना आनी एक भाशेची आवड म्हणून हांव तांचें साहित्य वाचपाक लागलें आनी तातूंतल्यान म्हाका तांची वळख जायत गेली. आनी 9वे येत्तेक पयलें कोंकणी पुस्तक लागलें, तातूंत रविंद्रबाब केळेकार हो पाठ आसा आनी त्या पाठांत तांणी वेवस्थीत तांचे विशीं सगळें सांगलां. 9वेच्या भुरग्यांक त्या पाठांतल्यान एका बऱ्या साहित्यिकाची, बरी मनशाची, बऱ्या गोंयकाराची, बऱ्या मनशाची वळख त्या पाठांतल्यान जाल्या. आनी हाज्या लागून मागीर आवड आनी रविंद्र बाबाचें एक पुस्तक हातांत घेतलें की तें तुका फुडें फुडें वाचन दिसताच, दुसरें वाचन दिसता. आनी जशें मॅडमीन सांगलां तशी तातूंतली भाशा पळय जी आसा ती तुका कोंकणी विशीं ओडटा. तशेंच म्हज्या विशीं जालें. तुमकां आयकुप्यांक दिसलां आसतलें
ताका कित्याक हो सोंपोसो प्रश्न ताका कितें दिसता ताका कित्याक रवींद्र बाबाचो संघर्श विचारलो ना कारण पिळगेचो फरक आसा. आमकां जाण जावंक जाय की रवींद्र बाबाच्या उपरांत प्रभावीत जावन जी पिळगी आयली आनी जी आज शिक्षक वेवसायीक म्हूण वावुरता तांकां रवींद्र बाब आफुडला वय हॅज ही टच्ड देम ह्या अर्थान. आनी ताका लागून हांवें विचारलें आनी आयकून बरें दिसलें. ज्या वर्सा कोंकणी 18व्या वळेरेंत पावली त्याच वर्सा काणकोणां शिकपाक सुरवात जाली आनी एका वाटेन एक आमचें पळय तें वर्तूळ आशिल्लें तें पुराय जालें संघर्शाचें. आनी रवींद्र बाबाच्या जिवनाची आनी ताच्या पिळगेच्या जिवनाची जी साधना आशिल्ली थंय ताजो 1992 एका तरेन पॉयंट थांबता आनी मागीर विधायक कार्याचो जाता. त्या विधायक कार्यांत रवींद्र बाबान कितें दिग्दर्शक केलां आनी तांची त्या बाबतीन साधना कितें आशिल्ली. गिरीश बाब तुमकां कितें दिसता तुमी तुमच्या तरेन सांगात. आतां एक हांव तुमकां फुडें एक टायम लीप आमी जंप करून येतात आनी तुमी भुरगेपणांतल्यान तुमी सांगलें आमकां हय. कशें हय. करपाक लागले बी न्ही. हय. आनी ताजे फुडें मागीर हय. तांचे मुखार ह्यो कितल्योश्योच न्ही, तो आव्हानां आशिल्लीं. पळय हांव तुमकां हॅलो. म्हजो प्रश्न हॅलो. परतो सांगता. तांचे मुखार कितलींशींच आव्हानां आशिल्लीं न्ही. हय. साहित्यीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवप हय. ओपिनियन पोलाचो पिरियड हय. आशिल्लो. हय. ताजे उपरांत मागीर कोंकणी राजभास आंदोलन आशिल्लें आनी कोंकणी 8वे वळेरेन वचसर हय. हो जो संघर्श आसा तो हय. आतां दुसरे तरेन विचारता. हय. पूण तुमकां घरांतल्यान म्हाकाय कशें दिसता हय. की गोंय पळय जेन्ना स्वतंत्र जालां म्हजें प्रामाणीक मत हांव व्हडलो मनीस न्ही तुमच्या इतलो हांगा कोण बसल्यात तांच्या परस तर हांव व्हड न्हयच. परंतु म्हजें एक प्रामाणीक मत जें जालें की कोंकणी भास ही गोंयांत आशिल्लीच न्ही पयलीं. गोंयांत आशिल्लीच. पोर्तुगेज गेले आनी आमच्या मजगतीं बशिल्ले कडेन एक फूटशी जाली आनी आमकां जें पळय सुरवातीचेंच जें राज्य सुरू जालें गोंयचें तें वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अशें गोंयकार बी अशें नाशिल्लें. ताका लागून हांचे सारकेले हे हो अशे जायते लोक संघर्शाकूच बाद जाले करूनच. आयुश्यांत फक्त संघर्शच केलो. ही जर सुरवातच जर सारकी आशिल्ली जाल्यार आज आमी खंयच्या खंय आसूं येताले. दुसरी गोश्ट आमची नातीं दुसरे कडेनच आसात. अशें महाराष्ट्रान आसात हांगाच हांव पॉलिटिकल कांय उलयना. अशे तरेचो एक आमच्या भितर एक समज जालो. आमी तीं भजनां तशीं करतात आनी अशीं करतात पूण आमी सुदारपाचे तकलेन केन्नाच असो विचार केलो ना आनी आमचें अशें म्हणून आमकां दिसलें ना. उदोळ हांव सकाळीं एक हांगा हें पळयतालो सत्र पळयतालो तातूंत गोंय कशें विकलें अशें. तुमकां आनी एक हांव हरशीं सांगता पूण हें मनांत आसा हांगा बरे लोक आसा म्हूण सांगता. तुमकां अजाप जातलें तें मोर्जे म्हणटा तें टोटली ऑलमोस्ट परचेज बाय रशियन्स. हें आयकल्यार तुमकां कितें खरें दिसतलें. हें रशियन लोकांनी बऱ्यांतले बरे मोर्जे म्हणटा तो गांवूच रशियनाचो. आमचे एक 4 देवळां आसा आनी आमचे गांवचे लोक आसा. इतल्या पुरते ते मोर्जे दिश्टी पडटा. हय पळय तुमी सांगता तें पळय हांगा उदाहरणूच आसा कळ्ळें न्ही. पूण अशें जावन म्हणजे आमकां स्वताचो पयलीं मान स्वाभिमान ना. हो आमचो मोठो डिफॅक्ट. आनी म्हाका आतां हांव घरां बिरां बांदता म्हणटकच म्हाका आनी एक हांव म्हणटा की हांवें घर बांदप आनी तुमकां जाय तशें रावा म्हणून सांगूं येता म्हाज्यान. ही चूक. ही बेजिकली चूक. घर हांवें म्हज्या खातीर बांदलां किंवां म्हज्या फॅमिली खातीर बांदलां. तुमी येवन रावात म्हणून हांवें फुडलें कितें तरी येवजूंक जाय आशिल्लें. ही येवजोवपाची तांक लेगीत गोंयकारांक ना. ताजें फळ हे संघर्श म्हणटा पळय न्ही आतां पूण संघर्शांतल्यान मनीस घडटा इतलें म्हाका खबर आसा. पूण हो संघर्श जावपाची गरजूच नाशिल्लें अशें म्हाका बाय दिसता. तुमी प्रश्न विचारला तेजें उत्तर म्हाका हेंच अशें दिन दिसता. इतलेंच हांव म्हणीन ह्या प्रश्ना बद्दल. बाकी म्हाका म्हणजे आमी पळयलें की एक एक फाटी संघर्श सोदीत येता आमकां. आमी संघर्श करूंक वचनात. हो संघर्श जो आशिल्लो तांच्या मतान तो अवॉयडेबल. हाजे बद्दल रवींद्र बाबानूय बरयलां की एक धनीपणान रावपाची पळय जी मानसिकता आसा ती सुरवातीक पासून जर प्रबळ आशिल्ली गोंय म्हणटा सरसकट समाजा मदीं जाल्यार घडये तशें जावचें नाशिल्लें. पूण इफ विशीस वर हॉर्सीस बेगर्स वूड रायड म्हणटात तशें. म्हणजे आमकां जाय अशें जालें तशें ना. वास्तविकता कितें की तशे तरेचें एक फूट आशिल्लें वास्तव आमी जियेलीं आनी त्या वास्तवांत रवींद्र बाबा मुखार तांची इच्छा आसूं नासूं ताजें फुडारपण हेरां वांगडा करपाची एक मोठी
चॅलेंज आशिल्लें, एक आव्हान आशिल्लें. आनी हो तांगेलो संघर्श. कारण कितें, आमकां मागीर व्हडले व्हडले लेखक बिखक जावन मेळ्ळे. पुंडलीक नायक स्वताच सांगता की सुरवाती पासून ते ह्या चळवळीन नाशिल्ले. म्हणजे तांकां थंयच्यान गरोवन हाडून, म्हणजे मुद्दाम गरोवन न्हय, पूण हो एक संघर्श. ते मनीस सादे नाशिल्ले न्ही, तेय प्रतिभावंत आशिल्ले. पण त्या प्रतिभावंत यंगस्टर्सांक प्रभावीत करपा सारकें कितें तरी कोंकणी चळवळीन निर्माण जावंक जाय, ही सुद्दां एक संघर्शाची वत. आमी म्हणटात की नाशिल्लें जाल्यार कोंकणी खंय पावतली आशिल्ली. घडये कोंकणी पावची नाशिल्ली. आमी सुसेगाद बसून रावतले आशिल्ले. कोंकणीन फाटल्या एक 6 दशकांनी पळय जी लिप्स अँड बाउंड्स म्हणटा त्या तरेन वाड मेळयल्या, ती मेळची नाशिल्ली. जेन्ना आमच्या फाटल्यान एक कसलो तरी संकट जावं धोको आसता, तेन्ना आमी चड नेटान स्वताच्या संरक्षणा खातीर वागतात. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक संघर्श तोच निर्माण जाता. आनीक दुसरी गजाल, त्या संघर्शाचो एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक भाग म्हणजे साहित्यिकांक खूब तेन्ना काम करचें पडलें. 1967 ओपिनियन पोल, 1975 साहित्य अकादमीची मान्यताय. हो काळ आशिल्लो तो म्हाका दिसता तो एक भाराविल्लो काळ. पिशां भशेन लोक तेन्ना काम करताले. आनी म्हाका दिसता कोंकणीतली शक्य तितली बरी 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 साहित्यीक मुळावणां त्या काळान पडली. ही साधना फक्त रवींद्र बाबाची न्ही, ताच्या सांगात्याची बी. जें जें कोंकणीन ना तें निर्माण करप. आमी रवींद्र मनोहर जेन्ना डिस्कशन करता तेन्ना मनान येता म्हज्या, कोंकणीन पयलें मंगळाष्टक मनोहर बाबान बरयलां आसतलें. तें कोणाचें लग्नाक म्हणलां अशें आयकलां हांवें उदय बाबाच्या. म्हणजे अशें करून ह्यो गोश्टी आसा पळय, ह्यो पर्सनल जावं व्यक्तिगत स्तरार उरनात, ताका भाशेचें कॉन्ट्रिब्युशन जाता. एक नाशिल्ली गोश्ट निर्माण करप. आनी जे सामके कोंकणी पासून विमुख जावन गेल्ले आसात तांकां परते हाडप. आनी दुखय नासतना हाडप. ते आपले मनीस, आपल्या मनशांनी आपले वटेन फाट केली जाल्यार चड दुखता. पूण ती दूख कडेक सारून तांकां एका तरेन समजिकायेन आपोवन हाडप, हें काम करपाचें समन्वयाचें. हो लेगीत एक संघर्श. कारण तें बरयतना भितरल्यान आपल्याक तिडक आयिल्ली आसता, किंवाटो आयिल्लो आसता. तूं वासिमार म्हणून दिसता, पूण आपूण तशें म्हणना. फॉर द बेटर फ्युचर ऑफ कोंकणी. सो हातूंत भितर संघर्श आनी साधना ह्यो दोनूय गोश्टी चलतात. आतां तुका विचारता, रवींद्र बाब जसो कोंकणी खातीर वावुरलो, तसो ताच्या मनान भूंय, भास आनी भौस हे वेगळे वेगळे नाशिल्ले. आनी ताका दिसतालें की भौस सगळो एकठांय उरचो. सांस्कृतीक नदरेन तरी आमी एक राज्य कशें आसचें, राजकी नदरेन नासूं, ही जी आशिल्ली दृश्टी, ती आज एक शिक्षक म्हण सरसकट समाजान तुका दिसता कोंकणी मनशां मदीं तशें आसा काय कितें करपा जाय अशें दिसता? कोंकणी मनशां मदीं खंय तरी आपल्या भाशे विशीं एक तळमळ एक मोग आसताच. ती रुजोवपा खातीर भुरग्यांक कोंकणी वटेन हाडपा खातीर आमच्यांनी खूब कितें करूं येता. विशयाक धरूनच उलोवपाचें जाल्यार आमचे कडेन बाल साहित्याची गरज आसा. भुरग्यांक आवडीचे विशय जर ते साहित्यान आयले आनी भुरग्याक आमी थंय पर्यंत ओडूंक शकली जाल्यार खूब बरें जातलें अशें दिसता. आतां कोंकणीची टिचर म्हणून शाळेंत आसतना म्हज्या शाळेच्या भुरग्यां खातीर हांव काम करतालें. पण जेन्ना हांव आतां SCITन पावलां, डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन, गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्याचें हें काम करता SCITन, कोंकणी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन पयली भाशा जाला. जी तिसरी भाशा आशिल्ली, जी कोंकणी गोंयांत पयली भाशा जाला. आनी कोंकणीचीच पुस्तकां तयार करतात. कोंकणीची पुस्तकां तयार करता आसतना आतां आमकां खूब स्कोप आसा ही गजाल करपा खातीर. भुरग्याक आवडटा अशे विशय जर पुस्तकान हाडले आनी भाशेची गोडी तांकां ल्हान आसतनाच लायली जाल्यार खूब बदल जावूं शकता अशें म्हाका दिसता. एक गजाल सांगपाक जाय तुमकां, हांव मुळांत मराठीवादी. म्हजें मॅट्रीक मेरेनचें शिक्षण मराठींतल्यान जालें. म्हजो व्हडलो भाव जो कोंकणींतलो आज एक बरो कादंबरीकार म्हणून वळखता, जाणें 7 कादंबरी बरयल्यो कोंकणींतल्यान, तो न द बोरकार म्हणटात पळय, ताणें गोंयांत मराठी शाळा सुरू केल्यो. माधव गडकरी, मोहन रानडे अशे कांय लोक एकठांय आयले आनी ताणें मराठी भाशा परिशद म्हणून सुरू केली. आनी गांवांनी 3 कडेन मराठी शाळा सुरू केल्यो हायस्कूल लेवलाचेर. 7वे 5वे उपरांत भुरग्यांनी कितें करप, त्या एके शाळेंत दयानंद आर्य हायस्कूल, हातूंत हांव मॅट्रिकी मेरेन मराठी जालो. घरांत वातावरण मराठी, कोंकणी उलयताले,
पूण कोंकणीक गाळी घालपाचें काम चलतालें. पूण त्याच नंदा बोरकाराक हांवें बरोवपाक लागले बिंबांतल्यान कोंकणींतल्यान आनी सांगलें तूं कोंकणींतल्यानूच बरोवंक शकता, मराठींतल्यान बरोवंक शकना. तूं एक समर्पण नांवाची कादंबरी जी बरयली ती मराठीन बरोवन दाखय पळोवया जावची ना, ती कोंकणीतूच. आनी ताका प्रस्तावना रवींद्र केळकारान बरयली की असली कादंबरी अजून मेरेन कोंकणीक जावना म्हणून. तर अशा ह्या वातावरणांत हांव वाडलो आनी अशा वेळाचेर हांव पयलीं पावलो तो स्टुडंट्स युनियनान. आनी त्या वेळाचेर आमकां मार्गदर्शन करपी कोण तरी जाय आशिल्ले. सरकार शशिकला काकोडकराची आनी त्या वेळार एक गजाल जाय आशिल्ली, रवींद्र केळेकार शशिकलेचो शत्रू मराठी वाद हाजे खातीर आनी सरकार उडोवपाक जाय आशिल्लें शशिकलेचें. आनी त्याच वेळाचेर आमी 1978 ह्या काळान आमी विद्यार्थी चळवळ सुरू करपाक थारायलें 50% बस कन्सेशन. आनी त्या वेळाचेर आमी पयलें आंदोलन सुरू केलें पयले दिसा 1 जानेवारी 1969. आनी त्याच वेळाचेर त्याच काळांत 20 ऑगस्टाक 1978 आमच्या गोंयांत 2 जाण मनशांक गाडी घालून मारून उडयले, दोगूय फ्रिडम फायटर. एक एवाग्रियो जॉर्ज आनी दुसरो मार्क्स फेर्नांडीस. आनी ती मिटींग आपयल्ली रवींद्र केळेकारान म्हजे कडच्यान वचून तांकां घेवन यो मिटिंगेक म्हणून. आनी थंय नेत्रावळकर म्हणटा बस लबींतली एक बसवाल्यान बस मारली आनी ट्युरिस्ट हॉटेलाचेर तांकां चिड्डून 2 फ्रिडम फायटरांक मारून उडयले. थंयच्यातल्यान संघर्श सुरू जालो आनी त्याच वेळाचेर रवींद्र केळेकाराकूय फोर्स जाय आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर स्टुडंट्स मुवमेंट आमी सुरू केल्लो पळय ताणें 50% बस कन्सेशन सुरू करपाक तें आंदोलन. आनी रवींद्र केळेकार आमकां कशी निती कशी लडपाची निती कशी आसा तें करतालो. आनी रवींद्र केळेकारची एक लक्षात घेवपाक जाय, रवींद्र केळेकार फक्त कोंकणीचो मनीस केन्नाच नाशिल्लो. रवींद्र केळेकार गोंयच्या गोंय सांबाळ करपाच्या हातून आशिल्लो. ताका फक्त कोंकणी भास जाय आशिल्ली ती साधन म्हणून, ताका एक साध्य करपा खातीर आशिल्ले त्या खातीर. आनी त्या वेळाचेर तो सगळे कडेन तुमकां कांय गजाली सांगता. रवींद्र केळेकार हो साहित्यीक म्हणून केन्नाच साहित्यिका वांगडा रावलो ना. तो आमचो हाजे कडेन वतालो, रापणकार मुवमेंटा कडेन वतालो, मातांनी सालदान ताका वचून मेळटालो, ताका कोंकणीचो प्रस्न आनी गोंयचो प्रस्न समजायतालो. तो टॉडी टेप्पर्सां कडेन वतालो, दोमेशन कोयल आनी मार्टीन मिनीन फेर्नांडीस. मार्टीन मिनीन फेर्नांडीस कांय लोकांनी नांव आयकलां आसतलें, कोंकणी चळवळीन आसतालो, काणकोणचो मनीस. तो टॉडी टेपर्स युनियनाक आसतालो. मागीर ट्रेड युनियन क्रिस्टोफर फोसेका आनी आमचो जॉर्ज वाज तांचे कडेन वचून हांचे कडेन सगळें करतालो. आनी त्या वेळाचेर आमी हे स्टुडंट्स मुवमेंट जेन्ना आमी जिखले, 12 दिसाची संग्राम आमचो, हांवें भरपूर मार खाला. 3rd डिग्री मॅटर म्हणटात पळय तो हांवें भोगला. म्हणजे कितें ते फक्त फ्रिडम फायटरांक दिताले, पांयांक बांदून वयर हुमकाळप आनी सिगरेटीचे चटके दिवप. सतीश सोनकान जर म्हाका ताका विचारलें पोलिसेक तूं कित्याक मारता, सतीश सोनकाक खूब मारप. सतीश सोनक म्हाजो दुबळ आशिल्लो, हांव तेन्ना विनोद खन्नाचो फॉलोवर आशिल्लो, जिमान वचून बॉडी बिडी हें करून. आनी एकल्याक म्हजी चूक आशिल्ली, एकलो इन्स्पेक्टर सब इन्स्पेक्टर मिरांड म्हणून, तो मिस्तीस म्हळ्यार संगारांतल्यान आयिल्लो गोंयकार आनी पुर्तुगेज, ताका हांवें मिस्तीस म्हणलें. ताणें तेंच निमित्त करून पणजे चर्ची मुखार म्हाका जमनीर घालून जो मार घाला आनी मागीर 4 लोकांनी भितर उडयला, असो खुबसो संघर्श. त्या वेळाचेर आमकां कशें आंदोलन करप हाचें मार्गदर्शन रवींद्र केळेकार करतालो. आनी सरकार जेन्ना उडोवपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना पिपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट म्हणून रवींद्र केळेकारान फॉर्म केलो. भितर कोण बाबू नायक, अनंत नरशिवराय, विरोधी पक्ष फुडारी, फ्लोरियन माशादो, रॉक्सातान फेर्नांडीस अशे त्या वेळा वयले व्हडले व्हडले दिग्गज पॉलिटिशियन, पूण सगळे काशिनाथ परब, माधव बीर. तर तांचे सगळ्याचे ते सगळे आयकताले रवींद्र केळेकारांचे आयकताले. आनी ताका पळय श्रीकृष्ण जसो पळय सगळे महाभारतां युद्धांतली हें रचना करतालो तसो करतालो. मागीर एकूच कारण तुमकां केन्ना खबर ना, शंकर लाड म्हणून कायदा मंत्री आशिल्लो वास्कोचो, रवींद्र केळेकारान 2 जाणांक मनशांक पयलींच फोडले, दयानंद नार्वेकार आनी दिलखुश देसाय. तांकां फुडपाचें नाशिल्लें, एकल्या मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लो, पूण एकलो फुटो नाशिल्लो शंकर लाड. रवींद्र केळेकार म्हाका घेवन वास्को गेलो ताच्या घरा. रवींद्र केळेकारान ताजे मुखार बसून ताका सॉफ्ट सुगत इतलें ताका सांगलें की तुवें मंत्रीपद सोडपाक जाय. आनी मंत्रीपद सोडपाक लायलें. आमी त्या दिसा दर दिसा 400-500 मोर्चे काडून कॉर्डन ब्रेक करताले, भितर पडटाले. आनी हे वाटेन आमचो शंकर लाड भायर आयलो, ताणें विरोध केलो, सरकार उडयलें. त्या वेळाचेर आमी भितर आमकां पोलीस स्टेशनाचेर वचून तेन्ना मारी पडूं नाशिल्लो आमकां. पूण तेन्ना रवींद्र बाबूची आनी गजाल सांगता.
फ्लोरियन माशादो आमदार वास्कोचो आमकां दोन भितर उडयल्यात 7 वरां जाल्यान फ्लोरियन माशादो आफून हाडटा एकले पोलिसाक आपूण अमको अमको मनीस आनी रातचें जेवण आमकां हें खायना आमकां हॉटेलांतलें बरें जेवण जाय त्या पयलीं आपल्याक बियर पिवपाचें जाय रवींद्र बाब म्हाका विचारता दिलीप धर्म संकट मरे हांव गांधीवादी कितें करपाचें हांवें सांगतो बियरूच मागता न्ही ताणें पुलीस रवींद्र बाबान स्वता पुलीस सांगून तागेली पळय आसा स्वताची एक संस्कृती आसा त्या संस्कृती तुमी विरोध करूंक जायना ताका तूं बियर हाडटलो आनी जेवणूय हाडटलो अशे तरेचे हे सगळे तरेचे गजाली पळप म्हणटात पळय रवींद्र केळेकाराक हांवें 18-19 वर्सां पासून पळयला प्रत्येक तागेली एक तागेली चाल एक गजाल कसो मूव खेळटालो ते सगळे हांवें पळयलां आनी तातूंत एक गजाल कळ्ळी जर तुका खरें नेतृत्व जर करपाचो आसत जाल्यार पयलीं तुवें घरा कडेन सगळे मांडावळ करून वचूंक जाय आनी जे मुखार कोण बशिल्ले आसा मिटिंगेक पळय तांकां तुवें ते सांगून तांचे कडल्यान ते पास करून घेवपाक जाय इतली धमक आसपाक जाय कोंकणी प्रजेचो आवाज फॉर्म केलो उदय बेबेरान सांगलें की रवींद्र केळेकार त्या हातून राजभास आंदोलन नाशिल्लो म्हणून कोंकणी प्रजेचो आवाज जेन्ना फॉर्म करपाक थारायलें ताका नांव दिवपाचें काम आमी केणी हॉटेलान रावून तें केलें लिडरशीप कोणाच्या हातान दिवप विली म्हणटालो आपूण घेतलो दुसरो म्हणटालो आपूण घेतलो रवींद्र केळेकारान सगळ्यांक सांगलें शटअप म्हणून तांकां तुमकां राजकारण खेळपाक कळटा गोंय घडोवपाक कळचें ना ताजो तुमकां निमंत्रक म्हणून जाय तो पुंडलीक नायक जाय कित्या खातीर तो खंयच्याच पक्षाचो मेंबर ना आनी तो सिन्सियर मनीस आसा आमकां बीजेपीचो आजो ताजो लिडर करपाचें ना आनी राजकारण हांगा खेळपाचें ना आमकां गोंयांक अमकें करचें आसा तेन्ना रवींद्र केळेकारा सारको त्या परस दिलीप बोरकार मुखार आसा कित्याक ताका मार खातना आमी पळयला ताका भाशणां करतना पळयला पूण तो अमक्या पक्षाचो जनता पक्षाचो मेंबर आसा तो जावंक शकना फक्त पुंडलीक नायक जावंक शकता आनी ताकाच निमंत्रण करपाक जाय आनी पुंडलीक नायकाक ताणें निमंत्रक केलो आनी एक फुडें प्रत्येक गजाल तो पुंडलिका घेवन बसतालो रातचो प्रियोळा ताका आपयतालो आनी ताका फुडल्या दिसाची सगळी मांडणी सांगतालो आनी अशे तरेन प्रत्येक म्हणजे चक्रव्यूह कसो भेदप विलीक कसो आडावप बाबू नायकाक कसो आडावप हे सगळे थंय बसून तो सांगतालो आनी अशे तरेन तो मुखार वतालो हें पळय सगळें हांव शिकून घेतलां हें जर तुमकां सरकारान जावं कोणें एक असो अधिकार दिलो जावं कितें तुमचे कडेन रिसोर्सीस दिले पयशे दिले संस्था दिली आनी म्हळें की रवींद्र बाबाचें जें धोरण आसा जें तुका आवडलां तें तूं फुडें चलय ताणी ज्या खातीर संघर्श केलो तें जावं ज्या खातीर ताणी साधना केल्या तूं कितें करतलें वयाच्या मानान आनी कार्याच्या मानान खूब व्हडलो प्रश्न आसा हो म्हाका कोंकणी खातीर रवींद्र बाबाची याद म्हणून कोंकणी खातीर जें कितें करप शक्य आसा तें करतलें कोंकणी भाशे खातीर आनी भुरग्यांक ल्हान वयाचेरूच कोंकणी कडेन हाडपा खातीर आयज सकाळच्यान जेन्ना हांव काल पावलां आनी सकाळच्यान हांगा आसा अशें कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र जशे तरेन हांगा स्थापन जालां अशें बरें गोंयांत आसचें अशें मनांतल्यान अशें दिसत आसा अशें तरेचें केंद्र आनी तातूंत भुरग्यां खातीर कितें तरी एक्टिविटी करपाचो म्हजो दर वेळा प्रयत्न आसतलो आनी हो प्रश्न म्हाका जाप दिवपाकूच इतली उमेद जाता आनी इतलो अभिमान दिसता की जे कितें कोंकणी विशीं म्हाका पळय जो अभिमान आसा ताज्या अभिमानान आज हांव ह्या खुर्चेर हांच्या बरोबर बसलां आनी जापूय दिवपाक म्हाका अभिमान दिसता देव बरें करूं ना तुमच्या हांगा येवन म्हाका खूब इंट्रस्ट जाला बस्ती वामावगी हांवें पळयला तो आमगेर बी आयला आनी तुमी म्हगेर एका निमित्यान पावले तो थंय देवळांत आयिल्लो दनपारचो बायल आनी तो म्हज्या घरा सादारण 2:30 वरांचेर आयिल्लो आनी तुवें म्हाका एक पुस्तक दिलां आनी हो MD दोतोर मेडिकल कॉलेजीन शिकोवपी दोतोर हें म्हाका खास हांगा लोकांक बसल्या तितल्यांकय सांगूंक जाय इतलेंय करून तूं एक इतिहास संशोधकय बी मनीस म्हणून तूं तें वितलो मांडवी वितलो म्हणून तुवें पुस्तक दिलां तें वाचलें हांवें सगळें म्हणून म्हाका अशें दिसलें तूं दोतोर जावन सुद्दां एक हिस्टोरियनूय बी आसा म्हणून जगभर भोंविल्लो मनीस म्हाका खूब बरें दिसलें तुमची हांगची डिसिप्लीन तर म्हाका सगळ्यांत चड आवडली आमी असले प्रोजेक्ट बी करतात तुमकां जर कितें आभार व्यक्त करपा जाय जावं कितें सांगपा जाय तुमी सांगचें पयलीं हांव स्वताक सांगून घेता म्हाका ही संद मेळ्ळी म्हणून खूब आनंद जालो आनी सत्रान म्हजे बरोबर उलोवपी वांगड्यांनी बेस बरो साथ दिलो तुमकां देव बरें करूं विश्व कोंकणी केंद्राकय म्हजे पर्सनल धन्यवाद आनी तुमकां सगळ्यांक नमस्कार रवींद्र केळेकारान बरयल्लें आसा की रवींद्र केळेकार चिरंतन रावंक सोदिना तुमी जर आपल्याक चिरंतन दवरपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार चुकीचो दवरूं नाकात
आपणें जें कितें बरयलां तें वाचात आनी तशेंच म्हजो मुखार तुमी प्रोड्यूस करात. चुकीचे आपल्या खंयचोच विचार लोकां कडेन तुमी पावोवचे नात. तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्या कडेन विनंती आसा, रवींद्र केळेकाराक जर प्रोजेक्ट करपाचो आसत ताणें साहित्य आनी विचार जे कितें आसा स्वता पयलीं वाचून मनन करात आनी मागीरूच त्या लोकां मुखार पावपाक वचपाक जाय. रवींद्र केळेकाराचो हांव अंध भक्त न्ही. रवींद्र केळेकार विचार हांव हें करतां आनी ताजेर म्हजें एक 700-800 पुस्तक पानाचें जिवनयोगी म्हूण पुस्तक आसा. आतां हांगा जे कोण कोण उलयल्यात पळय तांचोय उल्लेख तातूंत सगळे कडेन मुखार जातलोच अशें तरेन तें काम चल्लां. रवींद्र केळेकाराचो विचार म्हत्वाचो. गांधी विचार जसो म्हत्वाचो, गांधी उपरांत रवींद्र विचार गोंय सांबाळपा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा हें लक्षांत दवरा. आमची कोंकणी अशीच व्हड जावं, काळजा जोडत रावया. ह्या संदी खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी देव बरें करूं.